वाचप घरांच्या कपाटांनी पडून आशिल्ली गोयच्या इतिहासा कडेन संबंधित पुस्तकां आमी भायर काडून शाळांनी पावयली अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। हाचे आदीं असो यत्न केन्नाच जालो ना। गोयचो खरो इतिहास आयच्या पिळगेक कळपाक जाय, गोयची पारंपारीक संस्कृताय विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजपाक जाय। ह्या खातीर पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्यान काणकोणा एक खासा प्रदर्शन भरयल्लें। ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयतालो। मंत्री झाल्यानंतर असे अनेक उपक्रम आम्ही केले जे आतापर्यंत दाखवून उरलेले, कोणाक त्याची माहिती नसली। आम्ही शिकले ते सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, त्याच्यानंतर चर्चिल, विन्स्टन चर्चिल, लेनिन आणि कोण स्टॅलिन, या सगळ्यांचा इतिहास आमच्या पुस्तकांत भितर मेळ्ळे। पण आमचो खरो इतिहास, गोंयचो इतिहास, आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्य मुक्ती संग्रामातले जे थोर लढवय्ये आसात तांची 10 नांवां सांग म्हणले जर जाय जाल्यार तुमच्या आमच्या मदली कोणाक खबरय ना, कारण इतिहासांत भितर ताची नोंद जालीच ना। गोंयान भितर पोर्तुगीजांनी 450 वर्सांचे राज्य केले, जुलमी राजवट केली, अंधाधुंदी माजयली, आमकां आमचो आवाज दाबून उडोवपाक केले। ते जेन्ना आयले तेन्ना आमची संस्कृताय नश्ट करपा खातीर, आमची देवळां उद्ध्वस्त करपा खातीर, आनी देवळां आनी संस्कृताय ही नश्ट जाल्या नंतर संपूर्ण गोंय आपले जे काबिजात आसतले ह्या हेतूंतल्यान ताणें सगळें नश्ट करत गेले। देवळां सगळी गोंयक मेळ्ळी, आमची संस्कृती सगळी बदलली, आमच्या गांवांनी, आमच्या शारांनी असले सगळे देव दैवत घेवन आमचे पूर्वज आसात ते दोंगर माथ्याचेर गेले, कारण ती पुर्तुगीज पावतना किंवा ती तांच्यो जिपी तांची वाहनां वचची ना अशें करून पोत्र्यान तो देव विकून दवरले आनी आमची गोंयची थोर संस्कृताय आमचे दायज आतापर्यंत सांबाळून दवरले। आयज लाखांनी बुकां स्वतंत्र जाले नंतर आमचे दायज म्हणून आमकां हाडून दवरली की आर्कायव्ह डिपार्टमेंटा भितर बंद पेटयेन पडून उरली, आनी ती खऱ्या अर्थान गांवांत स्कुलांनी आमच्या लायब्ररीन मेळपाक जाय असो प्रयत्न जालो ना। जेन्ना हांवें डिपार्टमेंट घेतले तेन्ना पळयलें खूब मोठे मोठे स्टोर्स आमचे भरून आसात बुकांचे, जे बूक वास्तवीक म्हणजे आमची हिस्ट्री कथन करतात आनी त्या हिस्ट्रीची म्हायती आमच्या जनरेशनाक जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न जालो। जेन्ना केली आमचे डायरेक्टर आयले